सौम्या मंदिर तुझे सोंचाबो सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूच्या हरसांच्या सौम्या तळपारांच्या आत्मो म्हजो आज बोवा शेता तुझ्या येण्याक राखता घरांत तुझ्या रावण दर्शन मागता मोगान बोलालेता तुझे घरी जियोंक फावो कर सौम्या दर्शन लाभया सौम्या मंदिर तुझे सोंचाबो सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या हरसूंच्या सौम्या दळपारांच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो सांत आंतोन देवाचे उतर प्रगट करच्या मुखांतर सगळ्या मनशांक ते बरेंपण घालूंक प्रयत्न करता बरेंपण तो ओमता तो इतल्या अत्रेगान इतल्या उर्बेन देवाचे उतर प्रगट करन आसलो जाल्यार ताका कारण सांत आंतोनीक देवाच्या उतरांतय आसलेली पातयेणी एका मनशाक बरें करीचे जाल्यार तें देवाच्या उतरा वरवीं मात्र साध्य म्हणलें ताका स्पश्ट आसलें आनी त्या देखून तो देवाचें उतर वाचता देवाचें उतर नियाळता देवाच्या उतरांत तावन मेळची ती सतां तो सोदून काडटा आनी तितलेच उर्बेन ती सतां जी येता मात्र न्ही ती सतां लोकांक प्रगट करता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हर एक फावटी देवाचें उतर आमी वाचता आसतना देवाचो उतर आमी आयकत आसतना आमकां एक आपोवणें आसा तें आपोवणें कितें गे म्हळ्यार आमचें तें आसचें वायट आमी हुमटून काडचें आनी त्या वायटाच्या जाग्यार बरेंपण आमी हाडचें हें देव निरंतरी करून आयला ह्या पुंतळा मुखांतर ताणें हे दिशेन जायतें बरेंपण आमकां केल्लेलें आसा ह्या पासत देवाक अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा आमी जो नियाळ करता तो नियाळ सयत आमच्या जिवितांत आनीक सडीत बरेंपण हाडच्याक आमकां आधार जावं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया सांगात मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देवाच्या जतनेचेर देवान दिवच्या आदाराचेर भावार्थ दवरून तुमी हांगासर आसात कशें त्या काळार जेजू फाटल्यान लोक वेतलो गे तशें तुमी पयस पयस तावन हांगासर आयल्यात ताच्या सांगाता ताच्या फाटल्यान आयलेल्या त्या लोकांक जेजून केदींकच निराश केल्लें ना तर आमी जी मागणी हांगासर जेजूच्या पांयांतळी दवरूंक हाडून आयल्या ते सगळे मागणी ते सगळे इरादे आमचे कश्ट आमचे उणेंपण आमची पिडा आमची करंदाय आमची खंत आमचो आकांत तो सगळो सौम्या समोर आमी दवरया आनी देवाचो वर्तो आधार ह्या हर एका संगतीन वेळार आमकां फावो जावं दी म्हणून आमी मागया हे पवित्र रितीन मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया
संगता म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो असो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच हांव तुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं Sumia kakultkar Sumia kakultkar Krista kakultkar Krista kakultkar Sumia Sumia kakultkar Mahima Devak Mahima Devak Mahima Devak Unsagi Ane Shanti Tacha Ista Samsari Sarvespora Deva Sargincaraya Sarpodvedar Deva Baba आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूळट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया सर्वस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बाबर्ताचो हुशार प्रसंगधार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरास्र करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताजे मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता
ससनांचा ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून तांकां हें उतर सांग. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां दीस आनी रात थांबनासतना वळू. कित्याक म्हजे पोरजेचे अंकार दुवेचेर एक व्हड विघ्न आयलां. तिका एक मारेकार घाय जाला. शेतांत हांव वचून जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस तें पडलेले आसात. शहरांत हांव वचून जाल्यार लोक तें बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी येजक पर्यंत आपूण कितें करतात तें कळीत नासतना गांवांत भोंवतात. तुवें जुदाक सरकोस पयस केलाय गाय. तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटलो येता गाय. तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलोय आनी आमी बरी जावचो बरवसो ना जायसो केलोय. आमी शांती आशेताव पूण बरें कांयच येना. बरी जावचो वेळ आशेताव पूण येता तरतरो. सर्वेस्परा आमचें कोटेपण आनी आमच्या पुर्वजाचे गुन्यांव आमी ओळखून घेताव. कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडिनाका. तुजे महिमेच्या सिंहासनाक अपमान करिनाका. तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास कर. तो मोडिनाका. राष्ट्राच्या मुर्ती मदलीं खंयची पावस दडूंक शकता वा मळब आपशेंच पावशीवर घालूंक शकता. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं एकलोच हें करताय न्हय. आमी तुजेर विश्वास दवरताव कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय. देवाचें उतर हें. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार थापी नाका. वेगी वेगी तुजी कनवळाय आमकां भेटूंक घे. आमी पळय बुसवणे विणे आसा. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पाव आमकां देवा आमच्या सडवण दारा. तुझ्या नावाचे वडविके पासत दी आमकां आधार. तुझ्या नावाक सरी जावन आमची पातकां बोगस आनी आमकां निवार. तुझ्या नावाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कैद्यांचे रुदान पावो तुझे मुखार. मरणाचे फर्माण जाल्ल्या तुझे वडे पदवे निवार. पूण आमी तुजी परसा तुझ्या सर्वाच्यो शेळयो सदांकाल तुजी स्तुती करतेल्या. आमची संततेची संततेक तुजी महत् कार्यां
वर्णित वेथेल्या तुझ्या नावाचे उडविके पासत आमका निवार सर्वेस्परा तुझ्या नावाचे उडविके पासत आमका निवार सर्वेस्परा. देवाचे वतर ओंपी तोस ख्रिस्त जाका तो मेळता तो सासनाक बाळता. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी लोकांक धरतस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तो वळताचे शिस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओमता तो मनशा पूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार, बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलेलो दुस्मान देंवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतालेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशा पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक व्हरतेल्या सट्टांक आनी कोटेपण आदारतल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आंकट्यांत उडयतले. तोवळ नित्यवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरें परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार ऐका. देवाचें उतर हे वाखणीत तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तांतय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचे सुवार्थेंतलें पयलें वाक्य अशें आसा, लोकांक धरतस जेजूय आपल्या घरा गेलो. आनी शिस कितें करतात, जेजू सांगता त्या घरा वेतात आनी थंयसर त्या घरा शिस जेजून सांगलेल्या ओपारींचो अर्थ विचारतात. आमी आज घरा आयिल्ल्या, हें घर कोणाचें? जेजूचें घर. शिसांबरी आमी ह्या घरा आसाव, इगर्ज म्हणल्यार ह्या घरांत आसाव. आनी कशें जेजू आपल्या शिसांक त्या नेराचे ओपारीचो अर्थ सांगता गे, तशेंच आमकांय हांगासर ताच्या घरांत ताचे शिस जावन ताका आयकोंक बसोन आसलेल्यांक हे ओपारीचो अर्थ तो आमकां सांगता. कित्याक आमचें जिवीत तो अर्थ काण घेवन अर्थाभरीत करूंक. मुखार भावांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसारांत एक झुज जावनूच आसा आनी तें झुज
अखेर पर्यंत जाता आणि ते झुज कोणा मध्ये म्हळ्यार काळोखाच्या सक्त्यामध्ये आणि उजवाडाच्या सक्त्यामध्ये हे निरंतर झुज हे अखेर जावचे बरी ना संसार आसता वरेग हें झुज आसतलें ताच्या उपरांत जोडती जातली ही जोडती कशी जातली की म्हळ्यार कोण आपलें झुज बरेंकन झुजला ताका इनाम मेळटलें आनी कोण हें झुज बरेंकन झुजोंक सोलवाला ताका उज्यांत घालतले ताका यमकणांत उडयतले हें जेजू आयचे सुवार्थेंत सांगता आमी जेजूच्या भुरग्यांनी उजवाडाचीं भुरगीं जावन आमी झुजोंक आसा काळोखाच्या सक्त्या मध्ये आमी आसलेली त्या काळोखाच्या सक्त्या विरोध झुजोंक आसा एक झुजारी जावन जियोंक जेजूच्या सैन्यांतले झुजारी जावन झुजोंक म्हाका तुका सगळ्यांक आपयलां न्ही सैतानाच्या सैन्यांचे झुजारी जावन सैताना सांगाता हात मेळोवन आमकां झुजोंक आपोवंक ना तर जेजूचे झुजारी जावन आमी कशें झुजचें कशें झुजयेत आमी देवाच्या उतरांत हांव प्रेरण जोडूंक प्रयत्न करया पयल्यान पयलें आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हांव काडलेलें आसा तुमी कालच्या दिसाच्या वाचपाक गेल्यात जाल्यार थंयसर जेरेमिया प्रवादी एक संगत करता आनी ती संगत करूंक देवस्थाका फरमायता सर्वेस्पर कितें फरमायता की म्हळ्यार एक रुमाल या एक तुवालो विकतो घे आनी तुज्या पेंकटाक बांद म्हणून आनी जेरेमिया प्रवादी तो पेंकटाक बांदता ताचे उपरांत सर्वेस्पर देव ताका कितें म्हणटा की म्हळ्यार अळे तूं वच युफ्रेटीस न्हंय कुशीं वच आनी थंय तो रुमाल या तुवालो लिपोवन दवर आनी थंयसर एका माटयांत तो लिपोवन दवरता ताचे उपरांत थोड्या दिसां उपरांत सर्वेस्पर देव परत्यान ताका तो रुमाल हाडूंक सांगता आनी तो हाडटा आनी तो वळ तो कितें जावन आसता तो सगळो पिंजून आसता मेळो जावन आसता तो न्हेसोंक अयोग्य जाल्लो जावन आसता आनी सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा गे म्हळ्यार हांव जावन आसा त्या तुवाल्या बरी तुमी म्हजे परजेन कितें करीत गे म्हळ्यार एका तुवाल्या बरी तुमी म्हाका न्हेसोवंक जाय एक रुमाल पेंकटाक बांदचें म्हळ्यार तो रुमाल आमकां चड आनी चड लागीं जावन आसता न्हय गे वैगी न्हय लागीं जावन आसता देव म्हणटा आमी ताचे परजेन देवाक तितलें आमी लागीं दवरूंक जाय पूण इस्रायल परजा कितें करता इस्रायल परजा कशें त्या जेरेमियाक सर्वेस्पर म्हणलें गे तुजो तुवालो थंय वचून माटयांत लिपोवन दवर पयस कर म्हणून दवरलें सांगलें गे तशेंच इस्रायल लोक देवाक पयस करता तो तुवालो तो रुमाल पाड जाल्लो आनी तशेंच इस्रायल परजे मदलो आनी देवा मदलो संबंदी पाड जाल्लो आनी देवान प्रवाद्या मुखांतर तांकां तोवळ तोवळ सांगलें तुमी जर देवा लागशिल्लो संबंध पाठ करून घेतात तुमचें जिवीत पाड जाता तुमचें जिवीत कश्टांचें जाता
दुस्मान तुमचेर येतात, तुमकां ते बंदडेक व्हरतात. आनी आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, इस्रायलाच्या चरित्रांत कितें जालें तेंच जालें. सलमांव राया उपरांत ताचे पूत देवाच्या दृश्टेन नाका जाल्लें करतात, पाड आसलें तें करतात. देवा थंय संबंध दवरिनात, बदलाक बाल देवा थंय तो संबंध दवरतात. तांचो आनी देवा मदलो संबंध ते पाड करतात. आनी हाका लागून कितें जाता, असिरिया सो राय येता, असिरिया त्या 10 कुळ्यां वयर, उत्तरेच्या 10 कुळ्यां वयर दाड घालता आनी तांकां व्हरता आनी खंय पुरो शिंपडायता. आणबावट्यामध्ये, जंतिलामध्ये, हर देशामध्ये ते संपडता, शिंपडाता. एक जावन आसलेली परजा 10 कुळयो सांगाता जिवून आसलेल्यो, या तांच्या पातका वरवीं कितें जाता, देवाचो संबंध तांणी पाड केल्ल्या वरवीं कितें जाता, ती दुस्पटयलेली परजा जाता. पळया, ताच्या उपरांत परत्यान आमी पळयता दक्षिणांत 2 कुळयो आसल्यो, जुदाची कुळी आनी बेंजामिनाची कुळी. आनी तांकांय देव सत्राय दिता. तो म्हणटा, जर तुमी परत पाता करशात जाल्यार, जर तुमी म्हाका लागशिल्लीं जावन जियेनात जाल्यार तुमकांय बंदडेक व्हरतले. आनी उत्तरेची कुळी, त्यो 2 कुळयोय देवाचें उतर आयकनात. आनी हाका लागून कितें जाता, 587 BCंत नेबुकदनेझर राय येता. नेबुकदनेझर राय येवन कितें करता, देवाळ नाश करता. पळया, सोलोमन रायान बांदलेलें तें देवाळ, इतलें सोबीत देवाळ, ते बेबिलोनाचे येवन दसवाट करतात आनी तांकां परत बंदडेक व्हरतात. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देव ताच्या उतरा मुखांतर, इस्रायल परजेच्या जिणे मुखांतर आमकां अजून सांगून दिता तें कितें म्हळ्यार, आमी देवाक पयस करता आसतना आमचें जिवीत बरें जायना. तें गोंदळाचें जाता, दुस्पटयलेलें जिवीत जाता, तें बंदडेचें जिवीत जाता, तें बरें जिवीत जायना. त्या देखून देवाक चड लागीं करूंक आमकां आपोवणें दिलां. आनी त्या खातीरच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंय पळया कितें सगळें जेरेमिया पळयता की म्हणून, शेतांत हांव वचून जाल्यार तालवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. पळया, तालवारीन पडलेले मनीस. शहरांत वचून जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा, बुकेन वळवळटा. एका काळार इस्रायल परजा दूद आनी मोवळच्या गांवांत आसली. पळया, दूद आनी मोवळच्या गांवांत आसली, कितेंच उणेंपण तांकां नातलें. पूण जेन्ना तांणी पाता केलें, आतां बुकेन वळवळचे दीस तांकां लागीं आयले. परत थंयसर सांगलेलें आसा, प्रवादी याजक पर्यंत आपूण कितें करता तें कळ्ळी नासता, गांवांत भोंवतात. भोंवचें म्हळ्यार जिविताक अर्थ ना, कितें करतात म्हणून तांकांत कळीत ना. एका रितीन तांचें जिवीत मोगाळ भावान आनी भयणीनो अर्थावेन जिवीत जालें. पाडारी म्हणटात तसलें एक जिवीत जालें. पाताक कितें सगळें करता गे म्हणून. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आयचे ओपारींत सयत जेजू त्या गोवांची आनी नेराची ओपार दिवचे मुखांतर आमकां सत्राय सांगता. तें कितें म्हळ्यार, आजून देंवसार आमचें तें नेर ओंपून आसा, नेर ओंपून आसा. पळया, हांगासर तेंच सांगलेलें आसा, बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं, नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. पळया, देवाच्या भुरग्यां मदें सैतानाच्या पिळगे मदें तें झूज जावनूच आसा. वो सैतानाची पिळगी
सैतानाची पिळगी नेर आमच्या जिवितांत ओंपुनूच आसा. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी सत्राय सांबाळूंक आसा. कितली सत्राय सांबाळल्यार पावना म्हणलें सत आमी तें धड करूंक आसा. धड करूंक आसा. खंयच्या वेळार कशें कोणा वरवीं हें पाताक आमच्या जिवितांत येता. आमची वाट कोण सुकयता तें आमकां कळीतच आसना. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी उजवाडाची भुरगीं जावन सदांच उजवाडांत जियोंक आसा. आमकां फस्ट जाय जें तें कितें म्हळ्यार कितें हांवें आडायचें, कितें हांवें आदारीचें. हें म्हाका फस्ट जाल्यार कितें काळोखाचें आनी कितें उजवाडाचें हें म्हाका फस्ट जाल्यार कितें सैतानांतावन येता कितें देवातावन येता हें म्हाका फस्ट जाल्यार मात्र तें झुज हांव झुजोंक शकता आनी उजवाडाचो भुरगो जावन हांव जैतेवंत जावंक शकता. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी त्या शिसां बरी हर एक पावटी जेजूच्या घरा येवंक जाय. जेजू सरशीं वचोंक जाय. जेजून दिवचो अर्थ आमी समजोंक जाय. जेजूच्या पांयां तळी रावन ताणें सांगचें आमी आयकोंक जाय. देवाच्या संपूर्ण कुशेची समजोणी आमी जोडूंक जाय. समजोणी आमी जोडूंक जाय. सांत पावलो कोलोसेकारांक बरोवन तेंच म्हणटा तें कितें म्हळ्यार देवाच्या कुशेची संपूर्ण समजोणी आमी जोडची आनी देवा विशांत आमी जाणा जावचे. देवाची वळख आमकां चड आनी चड जावंक जाय. देवाची वळख आमी चड आनी चड करूंक जाय. ह्यो संगती मात्र मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमकां उजवाडांत दवरतात आनी तें सैताना विरोध जावच्या त्या झुजांत झुजोंक आमकां कितें करतात सक्तिवंत करतात आनी साध्य करतात. जर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हो उजवाड ना जाल्यार हें देवाच्या उतराचें सत आमकां कळीत ना जाल्यार सैतान विन जाता. सैतान जिखता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जर सैतानाक आमी जिखूंक शकता तर आमचो अंत्य त्या सैतानाक कसो कोलो अंत देवान नम्यार लागे पळया तोच अंत्य आमचोय जातलो. त्या देखून हांगासर सांगलेलें आसा पळया अखेरीक ती एक झडती म्हणलेली आसा. संवसाराच्या अंत काळार मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो. त्या राजान पातकाक व्हरतल्या पाताक करतल्या कोठेपण आदारतल्या सट्टांक एकठांय करतात आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतात. पळया त्या उज्यांतल्या आकट्यांत आमकां उडोवचें आमकां जायगी तें आमी सोदून काडीचें. बदला देव कितें आशेता गे म्हळ्यार मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी बापाच्या राजान सुर्या बरें परजळूंक जाय म्हणून. आनी आखेर करतना जेजू म्हणटा तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. कान आसात जाल्यार आयका. जर तुमी आयकतात त्या प्रमाणे करतात तवळ तुमी सर्गींच्या राजान सुर्या बरें परजळतात. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या झुजांत सैतानाच्या पिळगे मदें आनी सर्गींच्या राजाच्या भुरग्यां मदें आसच्या झुजांत आमी आसां. आमी देवाचीं भुरगीं उजवाडाचीं भुरगीं म्हणलें उडास दवरया आनी त्या उजवाडान आमी जियेवया आनी काळोखा विरोध झुजया. आनी हांगासर जर आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन जियेता तवळ त्या सर्गींच्या राजान ती सुर्या बरें आमी परजळता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो देव ताचो उरतो आदार आमकां दिता आनी आमची जतन घेता. ताच्या आदाराचेर आनी जतनाचेर विश्वास दवरून आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या. आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापाक याजकांक धार्मिकांक आनी राख आनी सांबाळ ताच्या वावरान ताका फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार अनित अन्याय सांडोवन दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां पेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन ताची जिणी होगडाय नाशे बगर
तुझ्या पुता जेजूच्या सुवार्तेच्या स्पिरितान ताची जिणी रुपीत कर, सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमल्या तुझ्या मोगाळ सांत अंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताची मागणी आनी तेसावां ताची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनश्रेतांत आयल्यान ताची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी ताका तुझ्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुझे आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुनश्रेतांच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाचेर दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावंक अशी सर बरी कामां शेवटांक फावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजां पासत आमी मागया. आमचे इरादे, आमची मागणी, आमचे गरजो देवा समोर आमी दवरया. देवातान बरेंच येता, आमच्या जिवितान बरें तो ओमता. तेच बरेंपण आमच्या जिवितान धराळ मापांत ओंपून दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, तुझ्या मोगाचेर आनी जतनाचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या समोर दवरलेली आमची आनी हांगासर येवच्या हजारो सांतांतूनच्या भक्तिकांची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुज्या बऱ्यापणांत आमकां वोट वांटो दी म्हणून आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. स्वीकार कर मग आम्ही दयेन परता तुझे मुखारिता सर्व समर्पिता उंड्या वैना सोवे आमकां सास पेटयता बापा कामची तुका भेटून दिता मोगान तू अस्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्पर मानून घेवन सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक काल तुज्या मोगांत जियोन ससनांचे सोडवण जडोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय आशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या
फायद्याचो अंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनांक हो नव्यान्नाचो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस भरतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुकांचे ओन सर्गी तुकांचे सर्वेस पौराचे नावे येता ताकाचे ओन सर्गी तुकांचे ओन सर्गी तुकांचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगटुया तुझ्या कुर्सा आणि पूर्ण जीवनपणावरती तुवे आमकां सोडयला समिया संसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची खाकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळ्यांक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिजो पती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी
तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्यां आसूं. तुमचे सुवास. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती न्ही जावन सुभागी. सोम्या सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जिसू तू ये काळजा, तू ये बेडार करूंक तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागी ये तू बेगी ये, लागी ये तू बेगी ये. तू सावना साय उसवड काडूंक पस्तावडाम सो. मरणा काडूंक निवरा जिवीत लाभों सो. उसवाड वांगय जिवीत लाभय सर्गी निवासा पावय. उसवाड वांगय जिवीत लाभय सर्गी निवासा पावय. जेसू तू ये काळजा, तू ये बेडार करूंक तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागी ये तू बेगी ये,
कर सौम्या जीवन पावन सर्गी कोणान दैविक देण्यान कर सौम्या जीवन पावन प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा, तुझ्या भक्ता सांत आंतोनीच्या 9व्या दिसा तुवें आमच्या आत्म्यांक दिलाय त्या पोशणा वरवीं आमच्या महिमेवंत शरतेच्या पावलांनी चलोंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी सासणाची सोडवण जोडोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पर तुमचे सौभे आसूं तुमच्या सगळे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुणशतांत येवच्या हजारो भक्तिकांक ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार जावन दिल्लो सांत आंतोन तुमकांय ताच्या विनवणेन देवाच्या दराळ कृपे आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून हांव मागतां. आनी सांगाता म्हज्या दिसपडत्या मागण्यान तुमचे पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयता. ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळी 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळी 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुणशतांत हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक आनी कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां. ही सेवा गरज असलेल्यांनी फना मुखांतर सुरवेरस कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार आमी जोगती मांडावळ घालता. ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायकी मिसांत दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें आसा जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणांक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणांक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे ताच्याक चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचें चिंताप आसा. आमी हातीन धरिल्लें पयलें योजन निर्गतिकांचो आसरो. हे योजन पंथा पावोवन सुमार 60 निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता. आमी हातीन धरिल्लें काकुळतीचें वर्तें काम पंथा पावोवंक तुमचे कुमकेचो हात आमकां दिवच्याक आमी विनंती करता. तुमचें दान ल्हान या व्हड दफ्तरांत घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापची मानवी पत्रां स्टॉलांत आनी दफ्तरांत मेळटात. तें घेवन हेरांकी दिवन ह्या योजना खातीर हेरांतावन दान एकठांय करून दिवन आमकां आधार दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आधार दिल्ल्यांचो जण एकल्याचो उपकार भोगता. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा संगीत दिलां तल्लोर फिरगजेचो निशान मिनेजस असो उपकार भोगता. ताका देव बरें करूं. आनी सांगता किर्तना गावंक, गायना गावंक कोमोकरच्या तल्लोरच्या रिना मेंडोन्स आसो आनी ताका सांगात दिवच्या सर्व गावप्यांचो उपकार भोगता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देव सारकाच्या नावान
Koda pedes poresata Durian sankling to formaita Andliang panglang beryang pauta Kite sandlia da kondita Lana voda भूसंदर्ता पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे भक्तीपणे आम्ही म्हणया हे वर्त्या संतांतुनी तुझ्या मागण्या वरवीं मन सुख अनवरां देंवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये तण जातात बंदिवानांचे संकले तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मणे उलयतात भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय सर पात्यांनी तुजें दबन तुजे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांतांतोनीक मागणे ये केरेकट्टेच्या असर्यांगरा पदवाच्या सांतांतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांत पावताय तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष या अवसरांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता आमचे तेसांव आमच्यो गरजो आमचे इरादे सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया ताणें ताचे निरंतर विनवणेन देवाचो आदार आमकां व्हड मापान मागोवन धाडच्याक पांय दूख सारको जावंक भुरग्यांचें शिकप बऱ्यान जावंक काळजा संबंधी असच्या सगळ्या समस्या पयस जावंक डायबिटीस नॉर्मल जावंक बें पयस वचोवंक फंगल इन्फेक्शन बॅक्टेरिया पॅरासायट्स हाचे तावन जावंचे सगळ्या समस्या निवरावंक भुरग्यांक जणवाय हुशारगाय शांती आनी संतोष फावो जावंक आमाल पियेवणे रावोवंक आनी कुटुंबा सवय मोगान जियोवंक गोवात तावन बायल्या भुरग्यांक मोग गौरव आनी जतनाय लाभोवंक सर्व क्रिमी किटांतावन रक्षण मेळोवंक मलेशियांत न्यूझीलंडाच्या विजा खातीर राखून आसच्या एकल्याक ते विजा बेगीनच मेळोवंक UK स्टुडंट विजा संबंधी आसच्या इंटरव्यूवांत कितेंच समस्या नासतना पास जावंक कुटुंबांतल्या सर सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक वाळत पयस वचोवंक पायांची गांठी दूख गूण जावंक गर्भकोशांतले सिस्ट आनी फायब्रॉइड गूण जावंक एंग्जायटीचे समस्ये सारके जावंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेसाची वाट उक्ती जावंक जाग्याक वेची वाट मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक पांय दूख सारको जावंक कान आयकूंक नार्ल उंदरांतावन सुरक्षीत उरोवंक काम केल्ले पयशे मेळोवंक कुटुंबांत शांत समाधान रास करूंक केस जडचे रावोवंक टेन्शन पयस जावंक शिर हात आनी हृदयाची दूख पयस जावंक जागो घेवन घर बांदूंक फावो जावंक बरी विजा आनी बरें काम मेळोवंक गोवान बरें करून उलोवंक आनी घरच्या खर्चाक पयशे धाडोवंक काम केल्लो सांबाळ बेगीनच मेळोवंक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक परगांवांत फॅमिली विजा मेळोवंक परगांवांत करनासच्या कामांचेर आशिर्वादां पडोवंक कुटुंबांतल्या मालगाड्यांत हांव जावंचे समस्या पयस वचोवंक पाडिस्टगात सण्ण बरो भुरगो जावंक आनी ताचे तान कुटुंबाक आदार मेळोवंक जिणी बरी करूंक अथरायटीस आनी लंग्स समस्या संपूर्ण गूण जावंक वायट सवयो सोडूंक काजारी बेस जोडूंक मौन करूंक मागण्यांचे रूस येवंक आनी मिसाक हजार जावंक घरचें रीण फारीक जावंक स्ट्रोक गूण जावन सारकें चलोवंक जावंक मोतींतले नकारात्मक चिंताप पयस जावंक जागो विकून वचोवंक
बँकिंग परीक्षा आनी इंटरव्यू पास जावन काम परमनंट जावंक जागो विकून वचूंक राग पयस करूंक दानीचे स रितीचे बेसांवां पडोवंक सर मन जातींक रक्षण मेळोवंक आमच्या एकाचकी गरजां पासत मागया कोणाच्यो गरजो कळीत आसात तांचे पासत आमी प्रार्थना करया जीवदाळेंच्या बियांत हांव सुटका मेळोवच्या खातीर आमी मागया कठीण पिडेंत आसच्या सर पिडेस्तां भलायकी मेळच्या पासत मागया आमी केल्ल्या मागण्यांक देवान जाप दिल्लेले आसा सांतानुची विनवणी स्विकार करून तसो आधार लाभयलेलो आसा त्या पासत अर्गां दिवया आदल्या हप्त्यांत एकल्याक काळजांत ब्लॉक आसा म्हूण सांगिल्लें आनी हांगासर येवन तांणी मागणें केल्लें आनी परत्यान टेस्टाक गेल्ल्या वेळार रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी काळजांत कितें समस्या नात कितें ब्लॉक नात म्हणून सांगलेलें आसा ह्या पासत ती भयण या भाऊ या ताच्या कुटुंबाचे सांदे देवाक अर्गां दितात एकल्याचें भांगर सोर्न वेल्लें तें आतां कोणें सोर्न वेलां म्हणून कळीत जालां आनी ताच्या तावन तें भांगर मेळोवंक आसा त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवया एजंटान एकल्याचे पयशे दिवच्या खातीर आमी मागले एजंटान दिवंक आसलेल्या पयशांचो सडीत वांटो दिल्लो आसा आनी एक ल्हानसो वांटो ताणें पाटीन दिवंक आसा ह्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया एका भावाक बरें काम लाभलेलें आसा ह्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया भलायकेचे समस्या पयस गेल्लेले आसात देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप सांत अंतुनीक जावं अर्गां ह्या सभावार्थान आमची मागणी देवाक सांत अंतून देवा समोर व्हरून दी आनी देवा लागीं विनंती करून आमकां तो आदार मागून दिवं दी आनी अशें देवाक उपकार स्तुती आमचे तावन चड आनी चड फावो जावं दी म्हणून आमी मागया मागणे मुखारसून व्हरया ह्यो आमचे सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन खाकुर्तदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी सर कश्टांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत अंतोनी आमा पासून विनंती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रान झापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत अंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदांकाळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर आमी मागया कितें पिडेचे समस्ये आमकां आसात जाल्यार आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आसात जाल्यार तांकां जेजून भलायकी दिवच्या पासत प्रार्थना करया जायत्या पिडेस्तांनी तांच्या पासत मागोवंक सांगिल्लें आसा जेजू तांकां आपडून दी गूण करून दी ताचे गूण करचे सक्तेन तांकां तो भलायकी संपूर्ण रितीन पाटी फावो करून दी म्हणून आमी मागया सोम्यांचे नावी आमचो आधार सोम्या दयन आयक आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासान देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंतान तुनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली धादोसकाय तांचे जावं दी अशें शांती जोडुली ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासाचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
रेलेकेचो आशीर्वाद आमी घेवया आमचे तकले आमी बगुया सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो तुमच्या मुतल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो आमी सेंपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशीर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गेच्या बोमगाळ बापा इस्रायल प्रजेक अरण्यांतले वाटेंतल्यान समकोन येता आसतना मन्ना दिलें आनी तुवें तांकां दादोशी केलें तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्तान 5 उंडे आनी 2 मसल्यो घेवन बुकेल्ल्या लोकांक दादोशी केलें आमकांय तुवें मिसा वेळार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुडी रक्तान दादोशी केलां ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आमच्या कुडीक आयच्या दिसा दिवचें हें जेवण तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासता हें जेवण तयार केल्लें आनी चड करून हें जेवण दिवंक फुडें सरल्या स्पॉन्सर्सांक दानीक तुजे समोर आमी दवरता तांचेर तुजे कृपेच्या आशिर्वादांक घाल आनी तांच्या सरितेच्या गरजांनी तूं तांकां पाव हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें तसलें आनी आमची सरितेची पिडा पयस सरचें तसलें जेवण जावन तूं तें आशिर्वादीत कर आनी एक दीस आमी ह्या संवसारी जिवितांत तुजें जतन अनुभव केल्या उपरांत त्या सर्गेच्या राजांत सदांच आमी तुवें तयार केल्ल्या त्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन निमाणें गीत आमी गावचें वर्ती दया देवा